गोंय सुरक्षा मंचान आपल्या राजकीय कामाक सुरवात केल्या. सबंद गोंयभर कार्यकर्ते वाडोवपाचें काम चालूच आसा. नुकतीच मंचान नवी युवा कार्यकारिणी जाहीर केल्या. स वांगड्यांच्या ह्या समितीचेर नितीन फळदेसायची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्या. सुरक्षा मंच युवा वाहिनीची आत्ता नवीन रचना जी आसा ही जाल्ली आसा. हेचोत हांव स्वता श्री नितीन फळदेसाई यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाल्या. उपाध्यक्ष म्हणून श्री दत्तराम झिलू हरमलकर, सरचिटणीस म्हणून श्री रुद्राक्ष केशव शेडगांवकर, सचिव म्हणून श्री तेजस तुळशीदास काणेकर, दुसरे सचिव श्री हर्षद देवारी आणि श्री अजय नाईक यांची नियुक्ती जाल्ली आसा. गोवा सुरक्षा मंच गेल्या काही काळापासून गोंयान संघटनात्मक काम जे आसा, ह्या संघटनात्मक कामाची बांदणी जी आसा प्रत्येक मतदारसंघान हे चालू आसा. जवळ 35 मतदारसंघान अशा प्रकारचे संघटनात्मक काम जे आसा आणि त्यातल्या काही समितींचे ऑलरेडी पदाधिकारी किंवा त्यांची समिती जे आसा हे सगळे डिक्लेअर जाल्ले आसात. एक दोन विभाग जे आशिल्ले ते एक म्हणजे युवा भाग आणि दुसरे महिला भाग हो जो आशिल्ले, हे दोन जणांचे कार्य जे आशिल्ले ते कार्यावळीन जावपाक आशिल्ले. तितलो पयलो भाग जो आसा युवा वाहिनीचो, हो कार्यभाग जो आसा तो आयच्यान ह्या समितीची घोशणा जाल्या आनी ताची सुरवात जातली. एक म्हणजे ह्या युवा वाहिनीची संघटनात्मक बांदणी करतना उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा अशा दोन भागांतल्यो कार्यकारिणी उबे करप. तशेंच प्रत्येक मतदारसंघात युवा जे आसात त्या युवाच्या माध्यमातून त्या मतदारसंघातल्यो समिती जी आसा हेंचें गठन करप. अशें प्रामुख्यान ह्या 35 मतदारसंघान युवांचें काम सुरू करपा असो एक प्रयत्न गोवा सुरक्षा मंच पुढच्या काळान करतले. तशेंच अनेक विशय जे आसात गोंयान आयज अनेक विशय जे आसात प्रामुख्यान युवा म्हणून हेंचे काही आमी जे आसा ते विशय जे आसा ते घेतले. त्यातलो प्रामुख्यान जो विशय जो आसा तो बेरोजगारी आसा. आयज बेरोजगारीचो विशय हो प्रामुख्यान युवकांक भडसवता. बरेच युवक जे आसा ते हांकां नोकरी नासल्यामुळे अन्य खंयच्या तरी आम मार्गाक ते लागिल्ले आसात आणि त्यामुळे गोंय सरकार जी आसा ह्या सरकारा कडेन मात्र अशा वेगळ्या क्षेत्रांत अनेक प्रकारचे पदां आसा, पण ती पदां आत्ता पर्यंत रिक्त आसा, ती भरली ना. आणि ती पदां जी आसा ती सरकारान भरची अशी एक आमची मागणी आसा. त्याच बरोबर अनेक युवक जे आसा हेंच्यांनी प्रामुख्याने फक्त नोकरीच्या मागे न लागता स्वताचो म्हणून रोजगार ची संधी जी आसा, स्वता एखादो व्यवसाय सुरू करप अशा प्रकारचे जर काम केले जाल्यार त्या संदर्भान जागृती करप असो गोवा सुरक्षा मंचाच्या वतीन ते केले वयतले. गोवा सुरक्षा मंचान निवडलेली ही युवा वाहिनी गोंयचे साबार प्रश्न उजवाडाक हाडपाची आसा. युवक संघटना उबी करप, मनशाची तस्करी, गोंयची बेकारी, ड्रग्स हे प्रश्न सुटावे करपा खातीर वावुरतली. दुसरो एक म्हत्वाचो आत्ता जो विशय चालू जो आसा तो ड्रग हो विशय आसा. पर्यटनच्या नांवा खाली गोंयान ड्रग्सचो वेवसाय मोठ्या प्रमाणान चालू जाल्लो आसा आणि प्रामुख्यान नदीचो किनारी जो आसा, किनारी पट्टो जो आसा, ह्या किनारी पट्ट्यान सगळे मोठ्या प्रमाणान ड्रग्सचे वेवसाय जे आसा चलता आणि आमचे गोंयचे युवक जे आसा ह्या सगळ्या ड्रग्सांक ह्या सगळ्या हे जातात. तशेंच आत्ताच म्हणजे हे सगळें जाता आसतना गोंयचे सरकार किंवा भारतीय जनता पार्टी सरकार जे आत्ता जे आसा हे सरकार एका पाठबळ दिता काय कितें अशें एक दिसता. त्याच बरोबर आनी एक म्हत्वाचो विशय जो आसा तो म्हणजे मानवी तस्करी हो एक भाग म्हत्वाचो गोंयान आसा. अनेक महिला किंवा चलयो ज्यो आसा हांकां नोकरीचें आमीश दाखोवन हे गोंयान हाडले वयता आणि नोकरी म्हणून हाडटा आनी पूण प्रत्यक्षान तांकां कॅसिनो सारके किंवा अन्य भागान वेशाच्या वेवसायाक लायले वयता. ह्या हितून सुद्दां भाजपचे कार्यकर्ते सापडले ही एक आश्चर्याची गोष्ट आसा. म्हणजे भाजप सध्या अशाच प्रकारचे कार्यक्रम करता कितें अशें एक दिसता. म्हणजे सांखळी सारक्या ठिकाणी एका घरान आत्ताच एक रॅकेट सापडले वेशांचे आणि ह्या रॅकेटान ज्या घरान ते रॅकेट चलताले ते घरान तो भाजपचो कार्यकर्ता आसा.
हालींच पिसुर्ल्या IDCन भाजपाच्या कार्यकर्त्याच्या फॅक्टरीन धाडी वेळार 4 कोटींचो ड्रग्स जप्त केला. ही गजाल गोंया खातीर बरी न्ही. ताचो निशेध करपाक जाय अशें गोंय सुरक्षा मंच म्हणटा. आत्ता जे पिसुल्ल्यान जे एक ड्रगचे रॅकेट सापडले आणि खुद दक्षिण गोंयचो जो सेक्रेटरी आसा वासुदेव परब ह्याच्या स्वताच्या फॅक्टरीन ते हे सगळे ड्रग्स कॅटामायनचे ड्रग्स जे आसा उत्तर गोवा याचे हेतून जे कॅटामायनचे ड्रग्स जे सापडले आसा व त्याचे पुरावे आसा म्हणजे भाजपचे बरेचशे कार्यकर्ते ह्या ड्रग्सच्या हेतून माफियान सामील आसा काय कितें असो एक संशय निर्माण जाता आणि त्यामुळे सरकारान बेगिनात बेगीन ह्या सगळ्याचो शोध लावचो. तशेंच पोलीस यंत्रणा जी आसा ह्या पोलीस यंत्रणेन सुद्दां ह्याचो पूर्ण शोध लावून हे जे सगळे जे कोण हे गुंतलेले आसा भितर आणि प्रामुख्यान हो भाजपच्या कार्यकर्ते जर गुंतलेलो आसा जाल्यार ताका अटक करची अशी आमची मागणी आसा. त्यामुळे भाजप ह्या अशा प्रकारचे सगळ्या कृत्यांक प्रोत्साहन दिता कितें असं एक हें आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्यांचो गोवा सुरक्षा मंच निशेध करता.